आयचो दीस त्रिदुमांचो पयलो दीस तरणाट्यां पासत भेटयल्लो, पण आयज तरणाटीं बिजी आहात. सगळीं ह्या पासत मिसाक पावूंक ना आनी पावचीं ना. उरलेले त्रिदुमाचे 2 दिसूय घडये पावचीं ना. पूण आयज आमच्या तरणाट्यां पासत आमी खिरीत हुस्को दाखोवन आमच्या तरणाट्यां पासत मागता आनी तरणाट्याची आकारणी करप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी, ही आमी मानून घेता. झेन झी म्हणटा ते आयकलां तुमी? झेन झी म्हणटा ते कोण? झेन झी म्हणजे झेड रे, लास्ट आतां झेन झी म्हणटा ते 1990s, मिड 1990s ते 2010s म्हणल्यार इवन अप टील 19 हातून जीं भुरगीं जल्मलेलीं आनी आयज तरणाटपणाच्या तरणाटीं जाल्लीं आसात तांकां झेन झी म्हणटात. आनी झेन झी म्हणटा तेंचे म्हणजे तरणाट्या सभेन जरी तर आमी हुस्को आनी ही आकारणी दाखयतले जाल्यार पयली गरज आयच्या ह्या तरणाट्यांचे प्रॉब्लम कितें, क्रायसीस कसली येयल्ली आहा तेंचेर. बो करून हें जनरेशन जे लेट 1990s ते 2010s पासून जे आसात, डिजिटल एज. आज आमच्या ह्या तरणाट्यांच्या हातान मोबायल आसा, इंटरनेट आसा, आयज सगळें कंप्युटरायज्ड. आनी आतां AI आनीक आयला. हीं आतांचीं भुरगीं जीं आसात तीं झेन झी जायन मुखार गेल्लीं आसात तीं AI एजीन पडलेलीं आसात. आनी हीं भुरगीं तशींच हीं तरणाटीं जीं आसात तांच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार ही डिजिटल एज म्हणटा तातूंत जायतीं सोंपेपणां आयिल्लीं आसात. कसलीं सोंपेपणां आयिल्लीं आसात? भूक लागली समज, कितें करपाक जाता? मामी ना घरा, कांय जेवंक ना, कितें करपाक जाता? कितें जाय? मोबायल आसल्यार पुरो हातीन, आनी तितून इल्लेशे पयशे आसपाक जाय. ओके, केलें स्विगी आनी कोण झोमॅटो टॉमॅटो सगळें जाय तें माग. कसलीय वस्त जायी मागल्यार मेळोच ना. आमच्या तेंपार मागल्यार मेळना जाल्यार ओगी बोस मागीर थिंगा, आनीक आनी कांय ना. आतांची आमची भुरगीं कितें करतलीं? मोबायल घेतलीं आनीक गेलीं एमेझॉनाचेर गेलीं, वो आतां तो येयला रोखडोच येता तो खंयचो रे, ब्लिंकीट. दोळे धांपोन उक्ते जाता म्हणल्यार पार्सेल पावलें घरा. डिजिटल एज, सोंपेपणां सगळीं. आयज कॉलेजीन आनी इस्कॉलांनी आमी जर होमवर्क दिलो भुरग्यांक, तें आदले भाशेन बसून बूक घेवन झरोवन झरोवन बरोवपाची गरज ना. कितें जाय तें घाल थिंगा, AI चाक्क करून आन्सर दिता. सोंपेपण. इतलीं सोंपेपणां आसतना आयज आमच्या भुरग्यांचे जे प्रॉब्लम्स आसात, क्रायसीस आसा, ती आयज दोबरादान तिबरादान आनी घडये चोबरादान वाडलेली आसा. सारकें आख्खें फूल एके भाशेन वाडत 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 गेल्यात. इतलें वाडून गेल्यात त्याच भुरग्यांक समजना कितें जाल्लें आसा आमचे भितर. आयज प्रॉब्लम कितें, तरणाट्यांक आयज समजना, आपले प्रश्न कितें ते समजना. आनी जे कोणें तांकां आकारणी दिवपाक जाय, दर टिचर्स दर, पेरंट्स दर, पाद्री दर, कॅटिकिस्ट दर, तेंचो प्रॉब्लम कितें, तांकां कसलें सोल्युशन दिवचें समजोच ना. सांडल्यात सगळीं. डिजिटल एज, जाय ती सोंपेपणां पूण जाय ते प्रॉब्लम. दोनूय वाटेन बदललेलें आसा. देखून आयज हें उतर चड आमकां आयकूंक येता, मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ म्हणटा तें पयलीं हांवूय मेंटल म्हणत जाल्यार मेंटलू अशें म्हणटाले. आतां मेंटल हेल्थ एक सदांचें आतां टर्म जाल्लो आसा, जंय हे सगळें आतांच म्हणलां तें इतलें सोंपेपणा बरोबर जे इतले प्रेशर आयिल्ले आसात, इतलें चिंतप आनी सांडलेलीं आसात, मेंटल हेल्थ आसलेलो आसा. कितेंय म्हणल्यार आतां रोखडें दुखता भुरग्यांक, तरणाट्यांक. आदीं आमकां कितेंय म्हूण एक दीस घडये मातशें इल्लेशें दूख जातालें, पूण आतांच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक कितें म्हणीत जाल्यार तो लायफ टायम एचिवमेंट असो दिसता. घेवन बसतात आयची आमची भुरगीं. जायना तितूंतलें भायर सरपाक. मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब्ड. आयज करियर जावं, जॉब जावं, खूब प्रेशर आसा. उमक्या वेळा भितर जावपाक जाय. वर्क प्रेशर, उमक्यो वस्तू उमक्या वेळार करूंक जायो, नाजाल्यार आनीक कोण, कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड.
प्रेशर आयिल्लो आसा सारको, समजोच ना, आरे हें जायना जाल्यार जावचें ना. आनी हें समजून समजून हे डिजिटल एजींतली भायर सरता म्हणल्यार आयचीं भुरगीं तरणाटीं चिंतपाक लागला जायना आमच्यान, आय डोंट वॉन्ट टू डू. भिरांत दिसता, हातूच घालपाक भिरांत दिसता, कसली जबाबदारी घेवपाक आयज आमच्या तरणाट्यांक भिरांत दिसता, मुखार सरनात. आनी देखूनच आयज जायते यूथ क्लब आसात, आनी यूथ क्लबान यूथूच ना, जाणटेले आहात अजून पासून, ते चलयतात. ट्रेजेडी अशी, नांव यूथ क्लब, पूण यूथ क्लब आहा ते यूथ चलयनात, जाणटेले आहा ते चलयतात. कित्याक? यूथ आहा ते आयज जबाबदारी घेवपाक सोदना, नाका, म्हज्यान जावचें ना, भिरांत दिसता. फियर ऑफ फेल्युअर इतलो वाडलेलो आसा की एफर्ट करपाचें सोडून दिल्लें आसा. भाव भयणीनो, ही परिस्थिती, आनी हाच्या उनगडे आनीकूय गंभीर परिस्थिती म्हज्यान उलोवपाक जाता, चड गंभीर, चड सिरियस करचें न्हू. पूण जाणा जावया की आयच्या ह्या काळान आमच्या तरणाट्यांचेर एक वेगळे तरेचो प्रेशर आयिल्लो आसा, जो आजून घडी आमी समजूंक पावूंक ना, तरणाटीं समजूंक पावूंक ना, आनी वाडलेलीं आसा ती आजून समजूंक पावूंक ना. ह्या पासत देवाची कृपा खेरीत भाशेन जाय. जातलें काय? मेळटलो काय आमकां हातूंत उपाय? हेका सोल्युशन आसा काय? हो म्हणून आयच्या वाचपाचेर जरी तर आमी नदर मारली, इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयज आमी पयलें वाचप घेतलां. लेबनन सुफोड जावंक पावचो ना दिसता, हो सुफोड गांव एक झाडाचो मळो जावंक पावचो ना काय? प्रश्न असले. हे प्रश्न आयज आमच्या तरणाट्यांक आसात, पवित्र पुस्तकान आसात हे प्रश्न. पूण ह्या प्रश्नांक जबाब दिल्लो आसा. इस्रायेलान पवित्र म्हूण वंदिता ताचे सवें खुशालकायेचे उल्हास ती सोडटलीं, पण सगळ्याहून दुर्बळ ती. आनी हे सगळे भरपाई जावन येतली, जुलूमदारांचो नाश जातलो. जे कोण आयज आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर वेगवेगळे तरेचे जुलूम करतात, सांडलेलीं आसात तरणाटीं आनी भुरगीं, तांचो फायदो काडटात, जुलूम करतात, नाश जातलो. पवित्र पुस्तकान सांगलां, हांव कोणाचेर शिराप घालना, पूण जे कोण हे भाशेन करतात तांचो नाश जातलो. आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं. आयज आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, भोव करून जे कोणाक मेंटल हेल्थ बिगडलेलो आसा, तांची जायतीं जाणां फकाणां करतात, पिसो, आवटो, मेंटल. खेबाडां करपी जी आसात आयच्या तरणाट्यांची, भुरग्यांची, वो आयज भुरगीं आनी तरणाटीं पासून एकामेकाची खेबाडां करपाक लागलेलीं आसात. चोत्राय इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें आसा, तान खेबाडां करपी आसा ती नपयत जातलीं. नपयत जातलीं म्हणल्यार डिजपियर नाच, तुमचो आनी कांयच फाटल्यान आनीक कितें उरचें ना, नपयत जातलीं. खंय गेलीं खबर ना. वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय भस्म जातलो. म्हणटच जीं कोण तरणाट्यांक, भुरग्यांक वायट करपाचे येवजण्यो काडीत आसात, तांचो भस्म जातलो. आनी हे निमणे आसा ते लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं, आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेतात, ताका फासाक घालतात तीं, आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खटलो भायर उडयतात तीं. हेंचो सगल्यांचो नाश जातलो, अशें सांगता तो सर्वेस्पोर. भाव भयणीनो, जरी तर आयज आमी तरणाट्यां सवें बरें करपाक सोदता जाल्यार जें कितें आमी जबाबान म्हणलां, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, आमच्यान जायना, आमच्यान समजूंक जायना. हो जें कितें आमी समजलेलें आसा म्हणल्यार आमी जे पयलींचे जेनरेशन आहा तें आमी समजलेलें आसा, आयज तें कितेंय करीत जाल्यार जायच ना अशें दिसता, ह्या तरणाट्यांक पावना अशें दिसता. म्हणटच जायत घडये आमच्या हातान ना. आयची आवय बापूय सांडलेलीं आसात, कितें करपाचें ह्या भुरग्यांक सवें, कशे भाशेन समजावपाचें, आनी कितें दिवं तांकां जें हांवें दिवंक ना, जायना आमच्यान. म्हणटच जायचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. आवय बापायक, वाडलेल्यांक, तशेंच तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक. म्हणल्यार जांकां आकारणी जाय तांकां, तशेंच जाणी आकारणी दिवपाक जाय तांकांय. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. म्हणटच हांगासर येता सरेंडर. कशे भाशेन सरेंडर करपाचें, कशे भाशेन आमी देवाच्या हातान घालपाचें, तोच उजवाड म्हूण मानून घेवपाचें. आयचें शुभ वर्तमान
हे दोग जाण कुड्डे उजवाडा वाटेन वेतात. कुड्डे ते, पूण सर्विसपूर म्हजो तारूक त्या वाटेन वेता आयकोंक आयलां तांकां. आनी हे दोग कुड्डे जेजू फाटल्यान बोब मारीत वेताले, म्हणजे उजवाडा फाटल्यान बोवाळ मारीत वेताले, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. हो उजवाडाचे वाटेन म्हणीत जाल्यार आमच्या तारुका उजवाडा, आमच्या दोळ्यांक उजवाड दी. आयज सांडलेलीं आसात ती तरणाटीं घडी तशेंच म्हणपाक पावतलीं, आमच्या सोडवणदारा सोडूय, आमकां वाट दाखय, कितें करपाचें समजणी दी. आनी हें करपाक भाव भयणीनो जेजू चलत रावलो. हे दोग जाण कुड्डे काय बरें मागतात, खालतिकायेन दिवपाक जाय आसलें. जेजू बेस्तावाचो शो मारता असो दिसता, व्हडलो डिमांड घेता जेजू. लागलो चलत रावलो. सरेंडर करपाक ह्या कुड्ड्यांक, दोगांय कुड्ड्यांक एक सयेग, तशेंच स्थिर रावपाक एक सयेग. ते चलत रावले ताचे फाटल्यान, जेजूच्या घरा पाव पासून ताचे फाटल्यान चलत रावले. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आनी घरा पावल्या उपरांत जेजू विचारता, हें म्हज्यान तुमचें सगळें करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात? दिसता तुमकां? पयलीं विचारपा जायना आसलें थिंगा वाटेर आसतनाय इतलो गो तेजे फाटल्यान येयल्या आनी आतां घरा पावल्या उपरांत क्वेश्चन, तुमकां दिसता जातलें म्हज्यान हें तुमकां दिवंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात? जाल्यार सरेंडर इज, ओय सायबा, येस वी डू. आमी स्वत मानता की तुज्यान आमकां हो उजवाड दिवपाक जाता, तूं आमचो तारूक, तुज्यान आमकां तारण दिवपाक जाता. आनी तेन्ना जेजून तांकां हात लायलो, तांकां दिसती पडलें. भाव भयणीनो, आयज हे भाशेन जरी तर आमचीं भुरगीं तरणाटीं काडोखान पडलेलीं आसात, आयज सांडलेलीं आसात, जाल्यार आमी जरी तर आजून वाडलेलीं आसात तीं सोल्युशन सोदूंक भोंवतात, मागणें करूंक भोंवतात, हिलींग सोदूंक भोंवतात, वो सायकॅट्री, सायकॉलॉजी, कावन्सिलींग हें सगलें करूंक भोंवतात, जाल्यार तरी पूण जरी तर जायना दिसता आमकां जायते पावटी ओपडे आसा जाबाब. तारुका शिंये सांडचो ना, पिड्ड्यार जावन वेचो ना, जैतिवंत जातलोच. तुवें जैतिवंत आनी तुजे बराबर ज्या तरणाट्यांक, ज्या भुरग्यांक तूं आकारणी दिवंक सोदता तीं जैतिवंत. आनी ह्या जैतान हें जैत बेश्टें न्हू, खुशालकायेचें, इतलें खुशालकायेचें की ह्या कुड्ड्यांक तांचे दोळे उगडल्या उपरांत जेजून खरायेन सांगलोलें, मातशें ओगी रावात, हांव कोणाक सांगनाकात. पण आपणाक मेळ्ळोलें तें बरेंपण तांच्यान ओगी रावपाक जावंक ना. घोडे जेजून तांकां ओगी रावात सांगनाकात म्हणलेलें तें इट्स अ सॅक्युरिटी प्रॉब्लम. कित्याक तेन्ना जेजूक धरूंक भोंवताले. जेजू शेनवारा दिसाक बरो कोत्ता, जेजू सरकाराचेर आड आसा, ह्यो खबरो चलताल्यो जेजूच्यो. आनी देखूनच हे दोग जाण जे आयिल्ले घोडे त्या पासत मातसो रावलोलो जेजू. हे घोडे स्पायज जावपाक शकतात. पूण मागीर विचारल्या उपरांत चल तांचे चुरचुरे केले आनी तांकां बरें केलें. कोणाक सांगनाकात, कोणाक सांगनाकात म्हणटात तें बरी खबर परगट करी नाकात अशें न्हू. पूण जायते पावटी फॉर सॅक्युरिटी रिजन्स आमकां मातशें ओगी रावपाकूय पडटा. जेजूक सॅक्युरिटी कन्सर्न आसलो तेन्ना. पूण हे जे कुड्डे जांकां नदर मेळ्ळोली ते बरेपण देवाचें सांगपाक खंयच फाटीं रावंक ना. तांणी ताचें नांव सगल्याक गाजयलें. तर भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां मागूया हें समजून घेवपाक. ही जी क्रायसीस आयज वेगळेच तरेची क्रायसीस आमचेर आयिल्ली आसा. एके वाटेन आसा आमचे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू जांच्या खाल आयज आमची तरणाटीं कश्टवतात, भुरगीं आयज कश्टवतात. आमी वाडलेलीं आसा ती आमच्या तेंपार घडये आमकां असलें सोंसपाक पडूंक ना. आमकां गीमूय मेळटालें आनी आमकां शीं मेळटालें. शिंयाचो तेंप, गिमाचो तेंप म्हणपाक जातालो आनी मोदें पावसाचो तेंप येतालो. आतां शीं म्हणटा तें आहा तुमी आयकलां भुरग्यांनी? आमी काय बऱ्यो त्यो धुंवऱ्यो घालून सकाळीं इस्कॉलाक वयचे पयलीं पालो सगलो एकठांय करून दांत घासपाक ते धुंवरेशी बसताले आनी बरें दांत घासताले आनी थिंगाच रावपाक दिसतालें इस्कॉलाक वयचे पयलीं. आनी मागीर इस्कॉलाक धांवताले ती गरमी घेवपाक. आयज ती गरमी घेयत जाल्यार आयज आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें? म्हणटच जें कितें आमच्या तेंपार सगलें बरें बॅलन्सान घालतालें तें आयज ना.
आनी देखून आमची भुरगीं सांडलेलीं आसात, तरणाटीं सांडलेलीं आसात, तांकां आमचो सांगातच जाय. जाणी हें समजल्लीं आसात, ही जाणवाय मेळ्ळेली आसात आनी हें करपाक जाय. पण आमी कितें करता, वाडलेलीं आहा तीं शी हेसो तरणाटीं हेसो भुरगीं केन्ना आसनाय, आमी हेंचे भाशेन केन्ना करूंकूच ना. तांकां समजोवपाक आयज आमच्यान जायना. आनी ह्या पासत आयज संवसार आनिकूच एके भाशेन सांडलेलो जायत वेता. चोत्राय धरया आमी. आयज हें त्रिदूम सुरू करता आसतना सायबीण मांयच्या मानाक इमाकुलाद कॉसेसांव सायबिणीच्या मानाक आमी ही त्रिदूम सुरू करता आसतना पयल्याच दिसा आमच्या तरणाट्यां पासत फकत बेश्टेंच वयल्या वयर मागणें न्हू, पूण ही मिसाची भेट, एक तारुणाची भेट, आनी हो आमचो तारूक आमकां उजवाड दितलो हो विस्वास धरून ह्या दिसांनी आमी जेन्ना आद्वेंताच्या काळान आसाव आनी सोमयाक घेवंक तयारी करता, ही कृपा आमकां मेळूं. ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां देव निवारूं म्हूण खतखत्यान मागुया. आनी जें कितें आमच्यान करपाक जाता तितलेय त्रास वो भार घेवन आमी तें करुया.